हॅलो हाय नमस्ते नमस्कार यूथ ऑफ GSB ऑडियन्स हांक GSB व्यापार कार्यक्रमाक अपास तुमकां स्वागत. आज आमगेलो टू कुसुम कॅटरिंगाचे शैलेश भट हांची हांकां कार्यक्रमा मोगान स्वागत करता. मोगान पुरजनान आपूचे शैलू म्हूण शैलेश भट म्हणल्यार मस्त जना शैलू म्हणल्यार कळटा. शैलण्ण म्हूण आमी मोगान आपयताची. शैलण्ण कुसुम कॅटरिंग म्हणल्यार आज व्हड नांव जाला म्हणल्यार कोणा निमगेल्यार एक कळटा आनी सांगताची तांगेले एक आयटम मारे बेस्ट आसता म्हूण सांगून जाल्यार हाजे इतिहास ಸ್ವಲ್ಪ आमगेल्या ऑडियन्साक कळका. आज इतली व्हड जावन ग्रो जावका जाल्यार ताजी हिस्ट्री मस्त आसका म्हणल्यार कश्ट पावन पोवन वापस उठान तसल पुरो आसतालें. कुसुम कॅटरिंग कदन स्टार्ट जाल्लें कशें स्टार्ट जाल्लें? कुसुम कॅटरिंग स्टार्ट जालें म्हळ्यार एक मस्त सान आसतना म्हळ्यार म्हाका एक 16 इयर म्हणून येता. ताजे पयस फुडेंची म्हगेले मान तूं कॅटरिंग करता आशिल्लो सुब्राय भट. तशें आमी तागेलें की स्कुला दाखून आयले कुडे तागेलें कामां वचचें मागीर करचें म्हळ्यार कांय म्हणून खावचें मेळटा करचें मेळटा. तशें म्हगेली अम्मा पुरो तिगेलो थंय काम करता आशिल्ली आमी. तेन्ना पुरो बिब्बू साल काणू करचें आतां बिब्बू पुरो साल काणू करनाची. तशें काम करता करता मागीर एक म्हाका 16 इयर म्हणटना म्हगेली अम्मा सरली. मागीर तेज नंतर हांव एक बंदरार एक जिन्सा अंगडी जॉयन जालो म्हळ्यार SLC हांव तेन्ना. मागीर कशें की शिकच्या म्हयन्यांनी हांव बंदरार जिन्सा अंगडी जॉयन जालो. थंय एक 8 म्हयने काम केलो. मागीर कशें की जावन आमगेले बंदरार हॉटेल आसा ललित महाल म्हणून आशिल्लें. मागीर कृष्ण प्रसाद म्हणून जाल्लें ते हॉटेला येवन थंय जॉयन जालो. थंय जावन फस्ट ग्लास पेट हाडचे धुल्लले पुसूचे बरोबर करचे. मागीर नेक्स्ट अगूर हांव म्हळ्यार म्हाका पुरो शिकची पिशें कशें जालें खंयचें काम जायना म्हूण सांगना. तशें थंय देखून मागीर हांव अगूर कापी दिवचें जेन्ना म्हूण कापी दिवचें रावलो. मागीर थंय देखून मागीर हांव अगूर पोळ कडे शिकलो. पोळ कडे शिकलो म्हळ्यार म्हगेलो आमकां सांदोवन घरकट कशें म्हळ्यार अम्मान सांगली कशें म्हळ्यार कापी दी म्हणटना पोळ जाल्यार तूं काण खा म्हणटा तिणें. काण खा म्हळ्यार आमकां शिकूं काय म्हण कशें न्ही कळवा. तशी पोळ कडे शिकलो मागीर सकाळीं जेवणा प्रॉब्लेम तेन्ना देखून आसा. जेवणा म्हूण सांगलें मागीर म्हणटालो 3:30 हांव बाय सोडून हॉटेला येवचें. थंय हगूर बाजू पुरो शिकलो. बाजू पुरो शिकतना म्हणटाना मागीर हगूर कॅटरिंग राबयलें. राबोवन गेलो एक 3-4 वर्स जालें. तेन्ना थंय आमकां फस्टाक जिन्सा अंगडी 500 रुपया सांबाळू. मागीर हॉटेलांत तूं जिन्सा अंगडी 300 हॉटेलांत 500 रुपया म्हयन्या सांबाळू. तशी आमी 5 जण बाबा ओटू आशिल्लीच. तेन्ना म्हगेले म्हणटा पूत आसा तो म्हणलो तांणी आमी उलोवंक घेता म्हणलें हें पावना रे म्हळ्यार मुखार लायफ कोड कशें न्हय म्हूण सांगून पावना म्हूण सांगून कशें करचें म्हणटना मेन आमगेलो वेंकटरमण आमी येवचे हॉटेला काम येवचें सीदे वेंकटरमण देवस्थान रपचें. रपतना थंय आमगेलो पुरो केलो फ्रेंड्स मेळटा आशिल्ले. तेन्ना आमी अशी उलोवंक घेतले. तेन्ना पुरो केलो कॅटरिंग पुरो मस्त पीकर आशिल्लो पुरो जाणां. आमी अशी फ्रेंड्स उलोवंक घेता म्हणच्या आमी कशें स्टार्ट कर तेन्ना तो म्हणलो तूं कॅटरिंग कित्याक स्टार्ट करना म्हणलो. तेन्ना ताण सांगच्या की वेंकट म्हणलो गांठ मारो की समज जाली ती सांजे 6 घंटे ओपन जाता जाल्लें. मागीर म्हणटान एक वाळडीक वयसून घेतिल्लें त्या लास्ट वाळडीक तें सेगंद वाळडीक वयसून घेतलें. तेन्ना हांव कामां चमकला ताका तेन्ना म्हणटा आशिल्लो रांदप्या लागीं आमगेले कोणाक इंट्रस्ट ना रे आमी कॅटरिंग राबोवचें म्हणून. तेन्ना हांव करता म्हणून सडन कशें म्हगेलें तोंड दुखून आयलें तूं कर रे म्हणलो. तशी म्हगेलो हांव व्हडलो कुक भरत भट म्हणल्यार कन्नड फेमस ताका रांदप कन्नड फेमस. तशी हांव म्हगेलो म्हणलो तूं कर रे हांव तुका हेल्प करता म्हणलो. ते सना 25 देखून स्टार्ट जाल्ले अगूर जाल्ले. मागीर 25 जाल्ले 50 जाल्ले 100 जाल्ले. मागीर स्टार्ट जाल्यार वता गेलो. मागीर आमी स्टार्टींग हांव घरकडे करता आशिल्लो. मागीर ते चित्र डॉक्स लागीं एक आमगे रंगभट म्हणून आसा तागेले घरकडे 1000 रुपया भाडें घेवन स्टार्ट केलें. स्टार्ट करतना म्हगेलो दुड्डू ना. म्हगेलो आनी एक कजीन आसा पुरुषोत्तम भट तो म्हगेलो मानता भूत तागेले एक 2000 रुपया उशीन घेतली. मागीर म्हगेले फ्रेंड्स बरो म्हणटा आशिल्ले तूं स्टार्ट कर रे आमी दिताचे म्हणून. तशें 2000 रुपया घेवन स्टार्ट करून मागीर अगूर स्टार्ट जालें. 2000 ताका ओपन ताका दिल्ले. मागीर आमगेलें कॅटरिंग स्टार्ट जालें. तशी तेदना कुसुम कॅटरिंग म्हणून नांव कुसुम कॅटरिंग म्हूण नांव दवरलें हांवें. तेन्ना मस्सान म्हणाली जी तूं त्या भट कॅटरिंग दवरी मस्त कॅटरिंग तांकां सरनेम नांवार आसा भट कॅटरिंग दवर. हांव सांगलें हांव कॅटरिंग दवर जाल्यार म्हगेलें अम्माल नांवार कुसुम तिगेलें नांवारी दवरचें. लॉस जावो लाभ जावो हांव तिगेलें नांवारी दवरचें म्हणून सांगून कुसुम म्हूण दवरलें. फस्टाक कुसुम कसं म्हणटा आशिल्लो आजी आज पुरो जाणां कुसुम म्हळ्यार नंबर 1. येस सुपर.
आणि फस्ट आता कशी म्हळ्यार एक पण स्टार्ट कोण जाता री हंगा कोडियाला कशी म्हळ्यार आता कॅटरिंग असता मस्त कॅटरिंग असाची तदाना तुमगेल वेरे ट्रस्ट येऊ का म्हळ्यार ह्या कॅपॅसिटी इतले जत्तवाय करू जत्तवाय म्हणून मस्त जण उलोवन घेता त्या कशी टॅकल केलाय कशी झाली त्या कशी म्हणा रे फस्ट 25 जण आन म्हणा रे मस्त कडेन रांदपा बरोबर वता आशिल्लो त्यान हांवें ताका लोट वता आशिल्लो हेल्पर जावन वतना तांणी कसं म्हणा फस्ट 25 पुरो आमकां दिवचें स्टार्ट करतना अन्नाल रांदप हांव तेन्ना शिकता मात्र म्हणल्यार पुरो काम करता आसा वरत बटर लाय जाता म्हणून गुरू दिवचें सुरू केलें मागीर मिगेल फ्रेंड्सान बरोबर दिवचें सुरू केलें रांदप लाय जाता मागीर हाडपाय मस्त आशिल्लें आनी ताका जायना रे ऑर्डर सुदारसूं जायना स्टार्टींग पुरो जन आशिल्ले बाद कंडपट आशिल्ले तशी मागीर जाता गेले मागीर लायक नांव पावलें हांव कसं म्हणल्यार स्टार्टींग न्हू क्वॉलिटी कॉम्प्रोमायज करना म्हाका कसं म्हणल्यार जनरल खाता लायक खावका तशें म्हणून मी तशी करता गेली जी आज लायक जरास व्हेरी नाईस ऐकतानाची मस्त खुश जाता आणि तदाना एक कोणके एक फस्ट एक कस्टमर म्हणून असता म्हळ्यार एक कार्यक्रम जेवन अनेक दिवन ताणें कर का म्हण तसल कोणी उडगास आसा की सपोर्ट केलेलो त्या टायमार असं मस्त जन आसाय म्हगेले फ्रेंड्स आसाय मागीर सावकार बापाय म्हणून आसा तांणी तांगेले म्हगेला आनी देवस्थान रांदप करता आशिल्लो तशी फस्ट स्टार्टींग न्हू तांणी आतां परमनंट तांगेली फॅमिली पुरा मस्तन परमनंट आसा तशी ऑर्डर मस्त आसा आणि कुसुम कॅटरिंगाचे सारू म्हळ्यार एक जनाक मस्त प्रिती आणि वलवल अशा पुरो कुवळ्यास आसा ह्या पुरा एक कशी म्हळ्यार आमी एक कुसुमाचे केल्यार हें घेवू का म्हळ्यार आनी कोणें वराडीक एक ऑर्डर केल्यार हें एक आसूं का म्हणून सांगताच त्या कशी एक ब्रँड कशी जाली त्या म्हणून ब्रँड म्हळ्यार ही सारू एक देवस्थान वेंकटरमण देवस्थान फेमस तशी मिगेल मान तूं ते बाजीत आशिल्लो त्या ताणें मागीर लास्ट हळट तागेले दवरले कितले घालून जाल्यार त्या कण्ण बटे चेड हांव कशें केल्लें तागेले तो म्हाका सांगता आशिल्लो मिगेल आनी म्हाका सांगता आशिल्लो तशें हांव आज फस्ट एक पण बाजूचें पोरमळ पळोवचें कशें चेडून जाल्यार पळोवचें तशी करता म्हाका एक फ्लेवर मेळ्ळें त्या फ्लेवर आजीक तशी आसा करेक्ट बाजू हांव खंयचे आयटम जो वलवल जो कोण आसा हांव एक पण आतां खंयचे एक इवन कारकळ जो पुत्तूर जो खंय वता ते म्हाका फूड लाय जालें म्हणून जाल्यार मागीर हांव नेक्स्ट ते पळयता नेक्स्ट आमगेले बाजार घालता लाय जालें म्हणून जाल्यार तेच कंटिन्यू करचें करेक्ट व्हेरी नायस आणि कॅटरिंग बिझनेस म्हळ्यार एक टेन्शन हा बिझनेस खंडीत म्हळ्यार एक वराडीक ऑर्डर कदांच येता की जावची त्या टेन्शनाची पुडी कशी म्हळ्यार एक 800 जण आपयल्यार करेक्ट 800 येता आशिल्ली आतां कशी जाला म्हळ्यार 800 आपयल्यार चड येतले आसाची हें कशी तुमी मॅनेज करताची कॅटरिंग बिझनेसान खंयचे कॅटरिंग जो ताका वायट नांव पुरो जन करचेची खंयचे म्हणे पार्टी जन म्हळ्यार पुरा पार्टी म्हणून हांव सांगना इवन पक्कनी आतां व्हडलीके आमी रांदप करेक्ट 800 लोक करताची खंयचे कॅटरिंग जो ताका नांव वायट करूंक उणी रांदप कोणें करनाची खंयचे हांव जो इतर खंयचे कॅटरिंग जो उणी करनाची हें कसं करचो व्हडलीके वेळार चेल्ल्या हेलीक आसता चेल्ल्या हेलीक आसता तेन्ना कसं करताची जन चड येता आमी 800 लोक मागीर एक 10% की 20% सुदारची ताजी वयर येयलें म्हणजे आमकां ಸ್ವಲ್ಪ कश्ट कोर नाडू टायम बरो जावका तुमी खंय आयकून असो बरो व्हडलीके जन चेडला जन चेडर म्हणून एक कोणें म्हणाची पेट शॉर्टर म्हणटाय खंयच्या पार्टी जाल्यार निमगेला कसं म्हणटाची न्ही त्या कॅटरिंगाचें नोंद केल्लें मागीर सांगील पुरो जन आयलेची व्हडलीके सांगची कसं लाग पुरो जन येवका म्हणटा मागीर सांगील पुरो जन ताका करता कसं तशी मस्त आमकां प्रॉब्लम मस्त आशिल्ले हांगा ऑर्डर जेतना न्ही उणी जेवचें नच माम तुमगेले पक्कनी जेवण चेडल उणी जेवचें 100% आमी एक काम करूया तुमगेले व्हडलीके म्हणटा भायर एक बोर्ड घालचें आमी सेकंड ब्रेकफास्ट एक 300 जणांक नेक्स्ट सेकंड ब्रेकफास्ट 400 जणांक जेवण 1000 जणांक हें बोर्ड घालचें त्यात आयल्या जाणां कळत न्हू 1000 पेट रे आजी दर चेडल हागे नाण ओटू सांगला रे कॅटरिंगाचें कसं करचें पापूण कॅटरिंगाचें व्हरता तें नाक्के म्हळ्यार तशी करचें नच म्हळ्यार कॅटरिंगाचें पापूण येत न्हू तागेलो हांव व्हरता न्हू तशी जनरल मेंटेलिटी तसं लायच्या पूर्ण जन म्हणून हांव सांगना ಸ್ವಲ್ಪ जन आसता तसं तशी कॅटरिंग केन्ना प्रॉब्लमच सोल्युशन म्हण ना खंडीत ना सोल्युशन आसता केन्ना बॉम्बेन करता पळय बॉम्बेन तांणी कशें म्हळ्यार तुका एक प्लेटाक मात रेट तूं नेक्स्ट काडल्यार अपासाक दुड्डू तसल मंगळूर रायल्वा आमी वयर पडताय कोण कॅटरिंग वय कॅटरिंगाचे वयर पडता म्हणल्यार पळय 1000 आयले म्हणजे जाल्यार एक 100 की 150 नेक्स्ट जेवता एक प्लेटाक 200 रुपये दर करेक्ट 150 जण किल्ले तुगेले 30,000 रुपये एक्स्ट्रा नाही आता महाराष्ट्र म्हणून नाही कर्नाटका एंटर जाऊन जाला म्हळ्यार
त्या 25 प्लेट घालतस म्हणून गावातून फर्स्ट सांगून परमिशन घेऊन येता येता आता मंगळूर तशी ना 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 कितले जल्लारी सुदर्शन वता सुदर्शन बाई मागीर प्लेट खाल आठ प्लेट म्हणटा शिवाय आम्ही एक टायप भिवन पळा प्लेट खाल जर नाव वाईट जाते की म्हणून आता तशें आमकां कसं प्रॉब्लेम आमी सोडे का सांगता आमी इतले मला इतले जेवचे कळवा म्हळ्यार जेवण खंयच्या कॅटरिंगात जाल्यार मिस्टेका ना हांव 100% सांगता जेवण चेडोवचें केन्ना तांगेल्याक मात्र एक्स्ट्रा जाल्यार दूर दिनाची आमकां कितली की वाडली जाला 1000 पेटी तातूंत तूं एक 50,000 धरून वता 500 जण चड जेवता ताजेय दुडू ना आनी कॅटरिंगाचे धरून वचें मस्त सगळे वर्सा काय मिनिमम एक 7-8 लाख धरून वता कळवा तसाल पुरा 5 दीस जातास अरे कोरोना जाता सब चेड म्हणून आणि कोरोना टाइम तुम्ही उलयलीची कोरोना टायमार कशी कॅटरिंगाच्यानी कशी सर्वायव जाल्लीची ताजे एक स्वल्प आमकां सांगला रे म्हळ्यार नेक्स्ट जनरेशनाक एक हेल्प जाता म्हणून म्हळ्यार इव्हेंटा वेरीची एक नेक्स्ट जनरेशन कॅटरिंग करता म्हणून हांव गॅरंटी दिना वय वय म्हळ्यार तितले प्रॉब्लेम आसा तुका तांता मॅन पॉवर जावं का आतां समोर पडलेले तलपेल मेळना समोर रांदपो मेळना रांदप येता तो रांदपो कोण एसिस्टंट तो ताका निजेवन पुरो आयटम कोत्ता हांव एक रांदपो म्हणून येता तो मेन कसं म्हणून आमकां गोतोस को रांदप येता रांदप करून घालून वता नांव वायट जावचें कोणालें कॅटरिंगाचें आमी सांगता रांदप्यान केला म्हण वय कॅटरिंग आमी रांदपे दिलेलो न्ही न्हू तुका दिलेलो म्हणटा तशें न्हू 5 दिसाक रांदपी जो तुगेले तलपेल जो बारीक कस्टमरच्याक फूड आमी एक 5 असं एक 10 ते केला म्हणत व्हडली दिसाक परगांव एक 3 हांगा एक 3 बोट केला मस्त सेट्टे आशिल्ले आत्तां तशें जाल्यार जन मेळना एक व्हडलीक एक 2 व्हडलीक बारीक कस्टमर कोच जातात तितली जन सप्लायर मेळना सप्लायर मेळल्यार फुडल्या म्हणकी लायक सप्लायर मेळना कॉलेज चेडून येवचे न्ही 24 गंटे मोबायल पळोवन बसचे ताका रांदप लोड काड म्हळ्यार येना तो हांव येना बेलेत मिगेल काम न्ही मागीर वाडताना तशी जी हेंची स्टायलाची हांव तुमकां फ्रँकली सांगचें आनी तुगेल्या जेवण येताना फिल्लींग कावंटर फिल्लींग कर म्हळ्यार तो मोबायल लावलो बसता जाल्यार तेगेलें काम जेवलें सीदा तेंची कोयरू तेंची पुरा दवरचें मागीर लास्ट आमी वांगून घेवन येवचें म्हळ्यार आतां न्ही सुदर्शन वचचें तशें जालां कॅटरिंग करेक्ट जाल्यार कोरोना टायमार कश्ट जालें की कोरोना टायमार कांय ना म्हळ्यार कांय ना एक सांबोळ पुरो अर्द दिता आशिल्ले आमी फ्रँकली सांगो म्हणजे आमी एक मिगेल विशय सांगता सो हांव याद रे आमी बिल्डींग बांदता अशें तें बिल्डींग म्हणजे कितें एक लोन काडला आशिल्लो त्या लोनान तूं हांव खर्चीत आशिल्लो म्हळ्यार विंगड खंयचेय दुड्ड ना आमगे येयना आतां फुडले ಸ್ವಲ್ಪ बाकी आशिल्ले बाकी जाता वता हांगा ऑर्डर ना 50 ऑर्डर येयला हांगा कामाच्या सांबळ दिवची की सामान हाडची की इतर खर्च करची की भयंकर कश्ट म्हळ्यार बारीक कश्ट जाला सादारण म्हणटा पुरा कॅटरिंगाचे कश्ट जावन बरो ಕೆಲವು मस्त कॅटरिंगाचे आमगेले कॅटरिंग अशें तांचे ಸ್ವಲ್ಪ नाक म्हूण बंद करता अशें म्हळ्यार एक जनाल प्रॉब्लम एक फुडली बाकी कसं नाही करूं जायना म्हणटा तशें आतां ಸ್ವಲ್ಪ पिकअप जावन आमी पुरो दिवन सेटल केला तशें जाल्यार कॅटरिंग म्हळ्यार तुका आतां खंडपट हाता व्हरता म्हळ्यार विशय ना फूड जाल्यार 50% लाभ रे 100% लाभ रे आशिल्ले आतां जेन्ना सुदर्शन वरचें कशें जाला आमकां एक पण ब्रँड जे तरी त्या वरचेची काम बारीक आसता करेक्ट आणि शैलणा कसं म्हळ्यार एक आउटलेट कार स्ट्रीटान मस्त जनाक घरात तांकां हेल्प जालेलें एक आउटलेट तें कसं म्हळ्यार तुम्ही तांकां मोगान थंय सर्व करताची त्यांनी 11 गंट्याक 11:30 येवन पार्सल व्हरताची घराक घरान तूं कशी आयटम करता की तांचे खाल्लेलं फिलींग येता हें कॉन्सेप्ट कदन स्टार्ट केलें साधारण एक मेगन वाट एक 8 वर्स जाल्ले ते कसं म्हळ्यार आमगेले हांगा आमगेले कॅटरिंग येत्राक मेन रोडार एक सना एक ओल्ड बिल्डींग आशिल्लें ओल्ड बिल्डिंगा कसं म्हळ्यार आमी हांव स्वीट्स होलसेल स्टार्ट केलें स्वीट होलसेल स्टार्ट केलें सूक आसूं ना तो स्वीट करता येता आमी आसनाची ताका आमी तूप घाल रे आनी हें घाल रे म्हूण तूप दिला रे तो तूप 2 लिटर मारता ताजे वेरी रिफायंड ऑयल घालता आयटम भायर वता लायक म्हण तशी वापस येता आमकां खर्चू मात्र हांव कसं केलें स्वीट बंद केलें नाक्कें कसं करचें म्हणटाना हगूर जेवण स्टार्ट केलें आमी येद्राक ಸ್ವಲ್ಪ एक 10 15 20 25 जेवण स्टार्ट केलें जेवण चेडता गेलें तेन्ना एक 2 जाणां मामा तुमी रांदे पक्कन एक्स्ट्रा दिता वय तेन्ना म्हाका हांव दिल्लें मागीर म्हाका आयडिया येयलो हें निमगेल्यार दिवची तशी म्हळ्यार आमकां लाभूची म्हण सांगून 2 आयटम अशें 3 केले 4 केले 5 केले तशी दिता गेलो मागीर तांचो मस्त कसं नाही लाभ म्हण ना आमकां जनान वोट अशी चांग खाऊ का ताने वर का टेस्टी टेस्ट कसं म्हणून कळको म्हणून सांगून हांव स्टार्ट केलें तशें तशें आजी लायक आसता पिकअप लायक गेलो लायक विंगड विंगड आयटम करताची डेली बेसिसार वता मस्त जनाक घरा एक
कसं नाही एक सडन करू जाय ना रांदपाक उडा म्हणल्यार कुसुम कॅटरिंग आयला जाले पुरा आयटम मेळटा आणि फ्युचर प्लॅन्स कसं असं कुसुम कॅटरिंग एक मनांत असतं एक रेस्टॉरंट करका की कसं नाही तसं लस्सू आहे ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂದು ಅವ ಹೋಟೆಲ್ ಕರ್ಕೊಂಬನು ಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದ್ರಾಗ ಜಲರಿ ಜನಾಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಳಿತ ನಕ್ಕ ದಿಸ್ತ ಮಳರಿ ಡೈಲಿ ಜನಾಲ್ ಕರ್ಕರಜಿ एक 30-35 जन असं म्हणले की तांतू 5 जण केद नाही रजा परगावचे शिरदो गांव आता याना हांगा कसं म्हणा आता तळपेले असं रानपास आता कंचे आयटम हांव ताका लिंबूचे ಸ್ವಲ್ಪ आता एक तायकिल्या बडगी कंचे एक आंबट केल्लो हांव खावन पळयता ಸ್ವಲ್ಪ मीठ चड आसा न्ही ಸ್ವಲ್ಪ मीठ चड आसून ताका लिंबीला तो म्हणटा कसं ना न्ही ते जेवण समजता ಅವನಷ್ಟೇ ಸರಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಜಲ್ವಾ ते आयटम उडयಲ್ವಾ ಕಾಣು बिस्कुट गेली बिस्कुट पंदा करपान घाली अहो इंजिन मारा आता ओके अंच्या हांडू जल तशी हांव कसं करचें हे आनी एक 10 वर्स आनी कंटिन्यू या आनी खंयचे हॉटेलान जेवा तुका कामाचें मेळटा म्हणल्यार गॅरंटी ना आमी कसं करता म्हणल्यार आमी आजी घर बनचे म्हण तागेल हाजेर घर बनचें कसं सांगा ना ताण तें सोग्गू सोडल्यार आमगेर घर येतोगू कळवा तुका आतां हांव म्हणल्यार एक 1000 एक 2 वाडली केली तशें आमकां हॉटेल आसा फुल आयल्या जन ना म्हणजे आमी कसं करचें बाय करेक्ट नाव वायट जाता तशें हांव आतां गूर डावन केला म्हाका आयटम पुरा गो तसो कळवा कोणाक शिकोवचें आसल्यार हांव शिकोवन सोडता जाल्यार चेडू कोणाक इंट्रस्ट ना आनी आत्तां तुमी चेडू पळोवन असो बरो मोबायल सोडल्यार विंगड ಕೆಲವು ಚೆಲ್ಡುವ लायक आसा जी तांणी इंट्रस्ट घेवन करता जी जाल्यार ಕೆಲವು ಚೆಲ್ಡುವ म्हळ्यार मोबायलाची ताका नाका जी नाका इंट्रस्ट ना खंयचें काम यार हांव तुका शिकयता म्हळ्यार नाका बा कोणा जावं म्हणटा तसली परिस्थिती रावता तशें न्हू मस्त मुखार जीवन मिगेला कसं प्लॅन ना तशी आणि एक तुमगेले व्हडले प्रॉडक्ट म्हळ्यार चक्रिका मसाला इथे म्हळ्यार यूथ ऑफ GSB तुम्ही येवन प्रिपेअर करता मस्त जना सांगून एक कंडापटे जन आले खाली आमची गेले मात्र नाही मस्त जनान पळोवन ते निमगेलाच हें पॅकेट्स पुरा कदन करू स्टार्ट केले हांव एक 2000 एक गुटखा फॅक्टरी स्टार्ट केली गुटखा फॅक्टरी म्हळ्यार आतां हांव तुमकां सांगलें पळय जनरल प्रॉब्लम आसा म्हाका सदां एक कसं म्हळ्यार वेंकटरमणूची तागेलो सुतू ताका म्हळ्यार सकाळीं उठून पांय पडचें फस्टाक मिगे लायची काम दीस चंद्यार वच जावा रात्री वचून तागेला सांग जायती काम चंद्यार जालें जाम त्यादान दाखून म्हाका तो वेंकटरमण म्हळ्यार सादारण म्हाका तुका एक मनान तूं सांगिल्ली येता म्हाका गुटखा फॅक्टरी स्टार्ट केल्या गुटखा फॅक्टरी स्टार्ट करतना एक 25 लाख लोन काडल्या आमगेलो बियर भट म्हणून आसा ताणें म्हाका लोन दिल्लो गुटखा फॅक्टरी स्टार्ट गुटखा लायक वचचें स्टार्ट जालें पुरो हांव शिकून आयलो डेली वचून गुटखा कशें करता म्हाका गोत आसा तें गुटखा वचचें स्टार्ट जालें कोलारांत वचचें स्टार्ट जालें 2-3 स्टेटां वचचें स्टार्ट जालें वतना तांची डिलर कसं करता तो आमी नवे न्हू तो दूर दिता स्टार्ट करना दूर दिना माल विकता तशें म्हाका कसं जालें नाक्के बाय 25 लॉस जाल्यार वाडना कशी म्हूण बरचें म्हणून सांग न्हू तेन्ना देव मिगेला सांगिल्लें म्हण जातास तूं जेन्ना वायट कावत नाका रे वायट कावत नाका रे म्हणून सांगून बंद जालें तें ताजे निमते त्या पॅकेट कसं नाही वचून म्हाका मागीर जोर इंट्रस्ट आशिल्लें म्हळ्यार बाजारात वचून कसं करचें म्हणटाना एक 10-15 वर्स फुडें हांव कसं केल्लें जनाक एक्चुअली हांव फर्स्ट कसं म्हणून सांगता घी रोस्ट म्हणून आयटम आसा पळय वेजान तूं खंयी नाशिल्लें 2000 तूं च्यान आमगे तूं म्हणपा सावकार बापा फर्स्ट फॅमिली तांगेले वाडीक हांव पनीर घी रोस्ट म्हणून एक सोदून काडलें तें लायक हिट जालें पुरो तेणी मूत गेलें कशें करचें म्हणून हांव लेखलें कसं करचें हें पेस्ट करून दिवया म्हणून 15 वर्स फुडें घी रोस्ट पेस्ट करून फ्रीज करून दिवया म्हणून सांगून ಸ್ವಲ್ಪ जन दिल्या दिवन त्या फ्रिजरात दवरले कडेन कसं जाता त्या फ्रिजा स्मेल मारून स्टार्ट जाता तें म्हळ्यार सक्सेस जायन तें मागीर म्हाका जोर इंट्रस्ट कसं करचें म्हणून घी रोस्ट म्हणल्यार तें तांतू ब्लेंडिंग जावका पावडर बरो मस्त आसा एक 7 नंबर पावडर ब्लेंड करून दिवचें तें लोसणें पिट्टी मागीर ताका जावचें आल्ल्या पिट्टी बरो तेन्ना हांगा मेळना हांव सोदून दिल्ली राजस्थान गुजरात पुरो कडेन जमकलो खंय गेल्यार कसं म्हणचें म्हळ्यार पिट्टी दिता आमी तुका 100 किलो उणी दिवचें म्हाका मिक्स करून पळोवचें 100 किलो कशी म्हणल्यार एक कडेन वतना एकलो म्हणलो हांव तुका मिनिमम 25 किलो तेन्ना एक किलो 300 रुपये 4 नमुने पिट्टी म्हळ्यार 25 किलो म्हळ्यार कितें जालें सुमार जालें जाल्यार हांव लॉस जाल्यार वाडना म्हणून सांगून हांव ते पिट्टी वायट जाता आशिल्लें मिक्स करून गुरू बाजाराक दिवचें आसना लायक आसा म्हणून एक घी रोस्ट मात केल्यार जाता जायना आमी फुडें हांगा कुर्ग वता आशिल्ली ते एक आयटम मेळटा पोर्क ताजी मासोल लायक आशिल्लें तें ताजे टायप मासोल कसो करता म्हणून हांवें कुर्ग म्हणून एक स्टार्ट केला ताजे जोटी मागीर मंगळुरान कसं म्हळ्यार नॉन वेज मस्त लायक करताची
आमगेले पिट्टी वेज ते पिट्टी ते कशी करचे म्हाका पुरो आयटम करूंक गो तशिल्ले ते सुका जेवो करी जेवो त्या पिट्टी कसं केला मिक्स कोण एक पण कोण बळयला नॉर्मल मागीर एक दीस कोणगी घरान कोण म्हाका कांडील पड तुगेली पिट्टी माराय करी बारलाय कसं म्हणलो हांव ते दोन टेस्ट केला पिट्टी मात केलें म्हाका तें पळोवन रुची बारीक खुशी जाली तशें स्टार्ट करून एक 3-4 नंबर 15 नंबर प्रोडक्ट आमी भायर केला वाव तशी पुरा म्हळ्यार आतां पिट्टी लायक वतास आनी हांव कसं करता तुमकां सांगलें म्हणल्यार पिट्टेरेचेर इंट्रस्ट घेवन तें कसं न्हय ताका मस्त जेवन जावंक म्हणा काल मिक्सिंग हांवें करचें पॅक करून जेवन आसा डिलर दिला एक्सपोर्ट जाता आसा त्या लायकाचेर वता आसा व्हेरी नायस ते आयकताना मस्त खुश येता आनी इतली पुरा एक बिझनेस आसा म्हळ्यार टेन्शन चड टेन्शन आसल्यार सकाळीची उर्वा ग्राउंडार वचून क्रिकेट खेळचें आनी कोणेय निमगेला पुरो शैलन कशी म्हळ्यार तो एक ग्रुपांत आसल्यार एक उल्लोच्या कांय ते उणी ना आनी कसं म्हणटा एक आमचे गेल्यान म्हणजे झांकी म्हळ्यार तितले विशय आसता आनी गंमत करता म्हूण ह्या बरं कशी मॅनेज करून वता असाची नाही म्हळ्यार कसं कसं तूं आतां कॅटरिंग म्हळ्यार टेन्शन म्हूण तुवें म्हणलें आतां तूं टेन्शन घेवन बसल्यार आमगे सगळे दीस वायट जाता हेल्थ वायट जाता ताका हांव कसं करचें सकाळीं उठाचें हांव पुरो जाणां सांगचें हांव मात म्हण न्हय तुमी मेन वेंकटरमण नमगेला रे पुरा तुमगेलें काम सक्सेस आसा हांव सिंपल सांगता हे आमी कारशीट एक जाग घेतला कारशीट जाग घेतना जाग घेवचें कारण कसं म्हण आमी ते एक हांगा न्यूज चित्राला आमी फस्ट भाड्याक करता तेन्ना मिगे ल्हान म्हणटा आशिल्लो स्टार्ट करून आमी ओट्टे एक 5 वगी 6 वर्सां आसा मिगेलें दुड्ड कसं न्हय ना म्हळ्यार ओट्टे गेल्यार दुड्ड ना जाग घेवता आसल्यार दुड्ड ना तेव्हा कारशीटान तूं तेन्ना आन म्हणलो जाग घेवका म्हळ्यार कसं करचें म्हण एक जाग पळयलो 2 जाग पळयलो हांव वेंकटरमण वचून डेली मागचें म्हाका तूं वची जाग्यार एक जाग जावं देंवन वेंकटरमणा तो न्ही जेवण कसं लेकू बरं जाल्यार मिगेला सांगता कसं म्हणतो दित राय म्हणटा 100% तुम्ही ताका लागीं कंप्लीट ताका भितर चमकल म्हणजे तो तुका उलयता 100% दित राय म्हणून सांगता तशी जाग घेता म्हणटा आमी एक ते पत्तुमडी जनता टेलर्स एक पळयलें तें ऑलमोस्ट फायनल जाल्लें तेन्ना वेंकटरमण म्हणली कसं देवा तूं वचे कडेन दिना तो राब रे म्हणटा आसा त्या वेळी जाग गेल्लो मागीर एक 2-3 जाग तशी गेलो तो म्हणटा राब म्हणटा तेन्ना एक ब्रोकर हे जाग हांव आत्तां सुद्दां आमी जाग पळयलो तेन्ना एक ब्रोकर आयलो ब्रोकर म्हणलो एक जाग आसा तें पळयतो म्हणून ते ताजी धनी मिगेल फ्रेंडाची सुजी रामचंद्र नायक म्हणून ताका वताना तो म्हणलो हय तूं कितें आशयलो हय किल्ली तूं म्हणलो तुमगेले एक रेट सांगा म्हळ्यार तुमगेले एक रेट सांगा म्हणटाना न्ही तूं सांग म्हळ्यार मिगेलो दुड्ड ना कांय ना पयस ना जायत रा इतल्याक दीत तुका डन्न म्हणलो कसं करचें सीदा वेंकटरमणाला आयलो म्हळ्यार तूं वच जाग्यार तूं जाग दिला 100% कशी पूण करून म्हाका दिवका म्हण तेन्ना कशें करचें आमगेलो तूं बियर भट म्हणलें हांव 5 तागेलो चमकलो म्हणलो कसो रे म्हणलो तुका एक भट जाग पळयला म्हाका एक लोन जावं कशिल्लो म्हणल्यार हांव खंय रे पळयला म्हणून कारशीटा जायत रे वच डन्न म्हणलो 10% तूं घालका म्हणलो 10% म्हणून मिनिमम एक 12 लाख रुपया घालका मिगेलो 12 लाख रुपया ना ಸ್ವಲ್ಪ कसं की भांगर केलेलं आशिल्लें बायलेला सांगतना न्ही ते आमी भांगर विकलो मागीर कसं करचें हांव सांग भांगर म्हण की जाग मेळटा आसा तें लोन मेळ्ळो जाग घेतलो जाग घेतना कंडपाट टायट पास म्हयन्याक 1.5-2 लाख रुपया तेन्ना बरका 2006 तेन्ना आमगेले वास्तूज म्हणलो सर म्हाका तेन्ना 7.5 ಶನಿಸ್ ಆಮೇಲೆ ವಾಸ್ತುಜ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊ ಮಾಡಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಶನಿವಾರ ಹೋಗಿ ಅಶ್ವತ್ಥಕ್ಕೆ ಮರಕ್ಕೆ ಒಂದು 16 ಸುತ್ತು ಹೊಡೀರಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು 10-12 ಸುತ್ತು ಹೊಡೀರಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ತೆಗಲಿಗೆ ಸರ್ ಅವ 16 ಸುತ್ತು ಮಂತನ ಅದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿವೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ 48 ಹೊಡೆದ್ರೆ ಭಾರಿ ಉತ್ತಮ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 108 ಹೊಡೆದ್ರೆ ಭಾರಿ ಉತ್ತಮ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್ ಶನಿವಾರ ಮಾತ್ರಗಿ ಡೈಲಿ ಕಾಡುತ್ತೆ ನಿಮಗಿಲ್ಲ तक आम्हाला डेली काढणारी पंचमार्शेन येताना तू जोर पावसात नेसी करा होता असता मला तिथली तुका लाय जाता म्हणून सांगला डेली सकाळी उठाच्या 4 ಗಂಟೆ उठाच्या 4 ಗಂಟೆ उठवून अश्वत्थ 108 ವೆಂಕಟರಮಣ 48 ಸುತ್ತು ಡೈಲಿ 1 ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ काढला मध्येन तू तुगेला पश्चिम जागर राहिला पश्चिम जागर येताना बायलमचपूर 4 ಗಂಟೆ बसताय कसं करचे उल्लो जायना सुत्तू काढू जायना त्यांनी मागचं कोण वस म्हणताय कसं करचे 2 ಗಂಟೆ वचे स्टार्ट केलं मला मग सुत्तू जाऊ का मला मागे प्रॉब्लेम पुरो सॉल्व जाऊ का ವೆಂಕಟರಮಣ 2 ಗಂಟೆ ಸುತ್ತು काढचे बाहेर 3:30 ಗಂಟೆ ಹಂಗೆ ಸುತ್ತು काढचे अश्वत्थात मास्तर म्हणाले जी 3:30 सुತ್ತು काढताच मला मागचे मारला त्या काम जाल्यार इतली मोठा प्रॉब्लेम सॉल्व झाला मला मागेला ವೆಂಕಟರಮಣ ರೀ
तो सांगता तू अशी कर अशी कर जास्त जे 100% हांव पुरो सांगचे कसं म्हणा बाकी टायमार तुम्ही ताका येवन पांय पडची न्ही वेंकटरमणाक तुम्ही त्या प्रॉब्लेम आसचो ना जो आतां हांव सुतां काडटा मसा म्हणटा सुतां काडटा आसल्यार कसं प्रॉब्लेम आसा सम प्रॉब्लेम असला मात सुद्धा नाही ताणें आमकां लायक केल्यार सुतू काडकून आमी तूं लायक केला देवा म्हणून तशें हांव आजीकय ताका वचून पांय पडून सकाळीं वचून स्टार्ट तो मिगेल एंड तोच ताका पांय पडटा येता मागीर तूं निमगेला क्रिकेट कशें जाल्यार खेळटा म्हणून कशी मॅनेज करता तेका जाल्यार म्हणटास म्हणाले हांव डेली उठता 8 गंटे जेवचें 8 गंटे जेतना मागीर आलसें सुचता हांगा कामां जाला बॉब मारचें हें मारचें मागीर जिवय ಸ್ವಲ್ಪ तोर जाता तशें हांव ओग्गी उठत सूर केल्लें ते सुतां काडले तर कसं ಸ್ವಲ್ಪ काम आसना तशें क्रिकेट खेळूंक स्टार्ट केलें तशें मागीर तें स्टार्ट हय टेन्शन जाता जाल्यार मस्त टेन्शन घेना घेतलें म्हण हांव लेगची घेता जेवचें न्हू Correct. चुक्काच्या कोणाचें जायना तशें म्हणून हाजी कंटिन्यू क्रिकेट हेल्थ लायक आसा भायर रोडार वॉकिंग करचे पशी वेंकटरमण सुत काडचें तें वॉकिंग जाल्लें देवालें स्तुती जाल्लें तशें म्हणून हाजी हेल्थी आसा देवा देना मुगेल प्रॉब्लेम 100% सॉल्व जाला व्हेरी नायस शैलಣ್ಣ उलयता उलयता मस्त वेळ जाले जल्यारी मनान उलयलो ते म्हळ्यार मस्त जनाक एक मोटिवेशनल म्हळ्यार तुगेलो आनी एक सायड पळोवन आसताची असं खंडीत हसूचे हें पुरा पळोवन आसता जाल्यार व्याराच विशयार मस्त तूं मनान उलयलेला यूथ ऑफ GSB तर्फेन मस्त धन्यवाद थँक्यू सो मच हें एपिसोड तुमकां पळोवन मस्त खूश जावन आसतलें अशीच GSB व्यापारान तूं विंगड व्याराचे विशय तुमगेले एद्र हाडता आसताची पळयता राब्याची यूथ ऑफ GSB धन्यवाद